माणकामती कार्यावळीत तुमकां सोमेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार तुमकां खुशाल करूंक ताचे विचार तुमच्या मेरेन पावोवंक म्हज्या सांगाताक आयज आसा कॉमेडियन इनास फुर्तादो. कॉमेडियन इनास फुटल्यार ताका सगळ्यात वळखतात. आयच्या माणकामती कार्यावळीत इनास तुका माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. म्हजो गोट आमी सांगातान जायते तियात्र केल्यात व्हड खुशालकाय. तर इनास ह्या तियात्राच्या पालकाचेर तुजी सुरवात कशी जाली? सुरवात म्हळ्यार तियात्रान मुगे पयली सुरवात म्हळ्यार ती हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका तियात्रा इंट्रस्ट नासलो. मुगे फ्रेंड नाचताले तियात्रां म्हाका इंट्रस्ट नासलो. मागीर हांव कामां लागलो तरी म्हाका जॅक रॉडसन मेळ्ळो आनी हांव तेंचे पयलीं सदां चॅटींग बाटींग करता रे. तो म्हाका म्हणलो इनास न्हू आपणा हेडा नाचता. हांवें म्हणलें हांव आशिल्लो रे हांवें म्हणलें बरें चल कोता एक्टींग कोता म्हणलें चल हेड. तेदो हांव येयलो आनी आमगे घरां सांगिल्ली हांव म्हणलें हांव हेडा नाचता. आमगे घरां पळय यसली हांशिल्ली सारकी चड हांसली आनी हांव केन्ना एक स्टेजीर चड आसलो भुरगो हेडा नाचोयता म्हणल्यार कितें तेदो मागीर हांशिल्ली. मागीर तेदो मागीर हांव रॉड्सना गेलो. रॉड्सना पयलो हेड केलो. तेदो मागीर म्हाका उर्बा जाली नाचपाची आनी मागीर हांव मुखार नाचत जाय डायरेक्टरान नाचिलो जाय ते हेड केले जाय. म्हाका चड मोठी उमेद म्हाका हेडा नाचपाक चड उमेद आहा कित्याक म्हाका हांव इतलो एन्जॉय जाता हेडा नाचून 3 दीस कितें वयता तें म्हाका कळना. हय कारण एक खरी घडणी जी तुज्या जिवितान घडली ती तुवें सांगल्या की घरांत भितर सरल्या उपरांत सगळीं घरांत हांसलीं. हय तेच परी आयज मेरेन तूं सगळ्यात गोंयभर लोकांक हांसयत आसा. तें एक देवागे देण मगे. हय इनास तूं खंयच्या खेळांनी नाचला हें थोडें भोव सांगल्यार अदीक बरें जातलें. पयलो स्टार्टींग म्हणटा हांव जॅक रॉड्सना. तेज उपरांत मागीर आमी आमगेलो ग्रूप केलो इनास त्रिदादी म्हणून. तो आमगे ग्रूप जायते वर्सां चलयलो. मागीर कितें कारण जालें आनी तो आमगे ग्रूप बंद जालो. ग्रूप बंद जातरी मागीर हांव एक वर्सा पायटी दे नावेली नाचलां. मागीर त्या उपरांत मागीर आतां आमी कॉमेडियन पिटिशा गेलो हेड कोताय. आतां 3 वर्सां जालीं आमी कोताय थिंगा. आतां तो करीत आहा हेज मुखार चोया कितें देखून जाता तें. हे पाटी दिवंक कोतले आमी आमगे ग्रूप एकदम बरो आनी पिटिशूय बरो मनीस. हय इनास तुवें आतांच म्हटलां की फेळांनी नाचोंक तुका चड उर्बा येता आनी चड खुशालकाय भोगता. हाचें फाटलें कारण कितें? ना सगळे आमी बरें एन्जॉय जाताय थिंगा सारकें. म्हणजे केदोंक फाट कमी जाता केदोंक काबार जाता एकामेकां फकाण करून केदोंक हेड काबार जाता कांय कळना. आनी लोक सगलो लोक बुगले आसत न्ही रे. आनी आमी कॉमेडी केली म्हणटा लोक हांसतात तें आमी बरें सारकें कानां सारकें पोटाय तेंगे हांस सारको आनी आमकां आनी कितें करपाक उमेद येता सारकी. हय म्हाका उडास आसा कारण जेन्ना आमी वांटे तियात्र सांगातान कोत्ताले बराबरले हय तेन्ना एक कोतोच दुसरें तुका रोखडेंच येवजतालें आनी रोखडेंच तूं करूंक फुडें सरतालो. म्हाका दिसता आमी कार्यावळ फुडें वता आसतनाच त्या तियात्रांतलो एक भाग धाकटशी कॉमेडी हाचेर नदर मारुया आनी कार्यावळ फुडें व्हरुया. तुजें नांव कितें रे बाबा? म्हजें नांव डेटॉल. आवय तूं आमगे फॅमिली तूं कितें रे? कित्याक? म्हजें नांव क्रॉसीन आनी तूं डेटॉल. ओय म्हाका एक सांग तूं आमगे निक्रोप काडयला? निक्रोप काडयलो निक्रोप करपा येवं कोण जाण तुमकां? म्हाका एक सांग तूं केसो सिरीज कोता तूं हें आसतालो? हांव इराक आसतालो. ह्या दिसा घेर जाल न्ही हांव सोमतो इराक आसा गोंय येयला. कोणा चोरपण बिरपण तुयल्या कोणा तुका? ओय रे बाबा इराक सावन लोक डेस्पेरेट जाले रे तूं कितें रे बाबा सगळें भांगार आनीक काय रे तुवें कितें हाडा इराक सावन? कोणा सांगनाका इराका सोय सदाम हुसेन न्हिदपा बेड हाडल्या. ते भागरा बेड म्हणटे रे? ओय ते हाडल्या आनी हॉटलान दवरलो म्हाका रावपाक घर ना न्ही गे. तुका रावपाक घर ना? आहा तूं काय मिनाका हांव मुगे चेडा लागीं तूं काजार करतले आनी तुका हांव घर जावय करतले. चेडा मातशें आपय चयता तुवें सांगिल्लें ते भाशेन चेडूं सारकें बरें आसता तुगेलें आपय आपय. राव गे तूं कितें दुकरां आपयता? मुगे चेडूं दुकरा बाराबो आसा दुकरां बारा आसता तुगे चेडूं कितें लयता? ओ आमगे मोबायल फोन. ओय रेंज मेळना आयसात म्हाका. रेंज मेळना? मातशें मुखार वयता. लागलो दुकरां आपयताय थंय. अरे येतो मातशें भितर जरी फोन सामान दवरया. हे कोण? हे मुगे चेडूं ना येतले. हे तुगे चेडूं सारकें सुकलो दोंग्याचे मुगे सारकें बाळ पड भिपका दोंग्याचे. आयले यो
आता थंयच्या येयलो न्हवरो तुगेलो बैटिंग कोताय तू कैसे है तू तेता बोला आगे मुझे आवइस ही चोचो बाय मुगे साहेबनी तेता आव तू येता हा येत्या आवइस आव येईन हुई पड रे साहेब सर छेणा गायरी पड बरी बाबा तुगे चेवळ बरे लागल तुका लागोलेस गे एक सांग तुझं नाव किती ए मुझ नाव मले लोमो पेन लोमो तुम किती गुडिया फॅक्टरी गावडा ही क्रॉसिंग ए लोमो फॅन आणि आवई झाल्या डेटॉल बाबा त्याक लोमो पेन नाव किती आवडते जाणतो कित्याक हो अहो ते पोटा असताना आणि ते झापा असता रे होय. आवयस माग पातळ बाहेर जाता हा? लांबून माई सायडीन निदलो हाचे भायले म्हाका बरे गुडी दिल रे लोमो फॅन होय गुडी घेताच साठाच काय झाले त्याक लागून लोमे नाव पलटे नाम पडा आम्हीच नाव तिथले मुझे नाव डेटॉल आवाज बोले ना ए हा एक ताताल मुलू ताताल मुले नातला कितलो ते भा नातला हावर कित्या नाताजी तो मुझ पोकान कोण घेतान घेत रे का आवा ते सांगता ते कातार मोठू कातार मुडी मुडची ऐकत म्हाका नात पातवायला आता बालू माझे मजे आता बोलू माय तूय मासे आलू आम्ही नात्या बाला बोलू अगं तुका नाका इनास आतांच आमी कॉमेडी पळयल्या हातूंत खरेंच लोकांक खुशाल करपाचे हे कॉमेडियन जे आसा तांच्याच हातांत आसा जायते फावटी जी कॉमेडी करता आसतना थोडी भोव वल्गरिटी जाता हाचेर तुजें मत कितें वल्गरिटी नासता कॉमेडी मरे लोक आतां वल्गरिटी सोदताय वल्गरिटी उतरां उलयले म्हणटरी लोक हांसताय पूण मागीर भायर सरले म्हणटरी तेंगे वालगर अशें करून उलयताय हांव नको लोकांक कितें पयलीं हांसताय मागीर उलयताय मागीर हांव नको हय हांवें म्हज्या जायत्या एपिसोडांतल्यान ही गजाल सांगल्या कारण माटवांतल्यान लोक भायर सरल्या उपरांत दुसरेंच उलयता हय ताणें वल्गरिटी दाखयली हें तें पूण तुज्या मतान कॉमेडी कशी आसची कॉमेडी एक सांगो तुका हांव कारण पळय हांव आंबटा लागीं उलयतालो तो म्हणटा कितें की अर्दे कपडे घालून जावं बुरशीं उतरां उलयलीं म्हणून कॉमेडी जायना दुसऱ्या कलाकाराक तूं तुज्या दोड्यांनी तूं तांकां बांदून घेतलो जाल्यार तुज्या तोंडांतल्यान तसलींच उतरां भायर सरत जाल्यार ते बांदून उरतात आनीक ते घरा गेल्या उपरांत पासून तीच उतरां तांच्या कानांनी घुसपत रावतात हय थोडी उतरां आसताय बरीं सारकें म्हणजे केन्ना उगडास आसता चली एक म्हाका उगडास हांव ऑर्डरीनाक गेलो शो करतालो आमची भुमिका सोंपता आनी तितून एक क्वीट करता जातालो आनी ती उतरां जाणाय मरे भा म्हज्या हांव तें उतर म्हणटालो तें इतलें फेमस जालें उतर जाणाय मरे भा म्हज्या आजून म्हाका कोण मेळ्ळे अशें करून आमगे ग्रुपांतले ऑर्डरीनाक ग्रुप म्हाका मेळ्ळें जाणाय मरे भा म्हज्या म्हाका उल मत ते हां म्हणटच हेंच गरजेचें कारण आमची संस्कृती आनी आमचें सैम तर आमी टिकोवन दवरतले आमी आमचें तियात्रीसपण जाल्यार ही असलीं जीं आदल्यांचीं जीं उतरां आसात ती थोडी भोव आमी राखून जर दवरीत जाल्यार ह्या तियात्रांक आमकां यशूय बरें मेळटा आनी तियात्रूय बरो फुलोन मुखार वता तर हालीं जे तूं तियात्र न्हेसला त्या थोड्या भोव डायरेक्टरांची वा तियात्रांची तुका नांवां उगडास आसता तेतून बाबा हांव जायते डायरेक्टर नाचलां सगळे हांव डायरेक्टर सियाल वारसा नाचलां सियाल वारस नाचलां मागीर रसवंतचा हांवें सबस्टिट्यूट रोल केला मारियो मिनिसा रोल केला मागीर मिनिंदे बांदा अनिल पेडणेकार ऑड्रीन विल्मिक शारोन सुकोदे सांताक्रूज मागीर फादर नेवील मागीर म्हाका उगडास येना कोणा रुजार रोड्रिगिसा केला रुजार रोड्रिगिसा शो नाचलां हांव आनी सिदोन सील जॅक रॉड्सना नाचलां जॅक रॉड्सना म्हणटा आमी दोगांय बाराक बारले आनीक आतां सद्या हांव मॅक्सी पेरेरा नाचलां कॉमेडियन आगुस्तीन नाचलां जायते नाचलां म्हाका आतां उगडास येना कोणा ते आतां सद्या हांव मिलाक्स दे चांदोरा नाचता फुलां तर ह्या वेळार आमी परत आनीक मुखार वचच्या आदीं म्हाका दिसता म्हजे लागीं एक क्लीप आसा तोंड बंद कर हाचेर आमी नदर मारुया जातून तुवें तुजी जो कॅरेक्टर तुवें लोकां मुखार हाडला तो कशे तरेन तुवें हाडला हाचेर नदर मारुया आनी फुडें वचुया
म्हाका सारकें भिवून मुगो अरे आनी तुवें म्हाका भिवंक ना कशें ताबड माताय आनी चेड्याक को म्हाका पुरासा बी ना मेलो जाल्यार तें बरें आसा रे हांगासर डेट मारल्या काय कितें रे ना गो बाई देट मारना पूण कोण मेट गमत इता वद पोन्ने म्हाका मनशान म्हणटा तें काजर जावंकूच जाय डेट मारल्यार परवाना बरेंशें चेडूं सोदून काड आनी काजर जाव आतां आनी म्हाका को काजार जाताय पूण एक सांग तूं हिंग कित करता मायरेन म्हाका फोन करून हांगासर रावयलेलें पिकनीक आसा म्हणून सोदता सोदता अजुनूय मेळोंक ना मायरो ना तू फोन कोण हिंगा पयले होय पिकनीक हा म्हण तू तांच्या ऑफिसाची पिकनीक आयल्या न्हय मायरो ना तू हिंगा पयला होय रे बाबा पूण म्हाका मायरो ना आठवे मेळना सांगता मुगो आपण घरा वयता आपणा बायल घरा रावतो म्हणून कितें किशापणा उलयताय सकाळीच तर पिकनिकेक वचोंक भायर सरला ए बाय ना 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 तो म्हाका मेळ्ळा आनी म्हाका सांगितलं आपण घरा वयता म्हणून आपणा बायल रावतो ते जाल्यार भानकुडी हा बाय एक काम कर तू घरा वच हांव केसो वचपा ना चोयतलो हिंग कितें दिवंक कोताय थिंगा राव दिसती नाक जाला करून हिंग येयले येताय ती भाजी दोगांय न्ही काजार दिसताय हानी मुना सयले दिसताय तुये हांदा बंदा आत गन येसो आनी जोडी ना ससरा कितें उलयता तें तोंड सांबाळून उलय ना तुजें तोंडूच जळून फोडटलो तुका मान काबाको दो हाडा उजगातो दोन कोण सांगत रे वचून कोण ना ती तोंड धरून फोडटली हांव ए चाळलय नाका चावल नाका तुगे घागऱ्या उजगातो कितें जालां चल चल वचो कर वचना वचो ना ना वचना वचो ना तू समजशी तू म्हाका बांद जमनी मारमू पूण हांव मुगे पांय निसरोन पडा तू झाण जाव कितें एक दीस हांव तुगे हाडा उजगातलो इनास हांवें आतांच तोंड बंद कर हातूंतलो एक क्लीप पयला खरेंच तुवें हातूंतूय तुजी जी भुमिका तुका दिल्या ताचो म्हाका दिसता तुवें ताका न्याय मेळोवन दिला आतांच तूं म्हणटालो कॉमेडियन पिटूस हाची VCD फुडार कोणें केलो म्हाका खबर ना ही हातूंत तुवें एक बरी भुमिका केल्या होय आनी होय बरें केल्या आनी हाचेर तूं खुशाल आसा आसतलो हय सांगपा म्हळ्यार आमी मेळोन कोताय म्हणजे हांव जाणा हांवें कितें रोल केला आनी कितें बरयलां कोणाक कितें दिलां तें सगळें आमगे एक्टर जाणाय पळय एक दुसरेच भाशेची गजाल विचारूंक सोदतालो तें म्हटल्यार ही VCD पयल्या उपरांत कारण हाचें सर्क्युलेशन चड जावंक ना ना ती भायर मार्केटाक आयली ना ते फ्रेंड सर्कलांक दिवन काबार केलें होय तरी आसतना ज्या फ्रेंड सर्कलान ही VCD जी पयल्या DVD हय जी पयल्या तांचो रिस्पॉन्स कसो कितें मेवला बरें आहा म्हणटाय सगळे हेड बेस्ट म्हणटाय तुमगेलो सगळे म्हणटाय बरो आहा सारको इनास तुवें आतां ह्या VCDनी सोडलें जाल्यार तुवें केन्ना तरी तुजो स्वताचो तियात्र पालकाचेर हाडपाचो प्रयत्न जावं बरोवपाचो प्रयत्न केला तेतून हांव जायत बरयतां हांव बरोवन दुसऱ्यांक दितां पूण हांव म्हज्या नांवान केन्ना केलें ना पयलें हेड केल्लें आतां हांव जायत बरोवन दुसऱ्यांक दितां पूण हांव कोतलो मुगे एक तियात्र कोतलो पयलीं म्हाका बरो सेटअप जावपा जाय तेजे उपरांत हांव कोतलो